नमस्कार. आज जनवरी 17 तारीख. 4 वर्ष पुढे ह्याची दिसा विश्व कोंकणी केंद्राचे उक्तावण जाल्लेलें आसा. गोंयचो तेन्नाचो मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत हांणी ह्या विश्व कोंकणी केंद्राचे भव्य इमारत उक्तावण केलें. बस्ती वामन शेणे मामाले एक स्वप्नाचे प्रतीक जावन विश्व कोंकणी संमेलनाचे एक आशय जावन हे निर्माण विश्व कोंकणी केंद्राचे मंगळूरचे शक्तीनगरांत स्थापन जालें. हाजी मागशी मस्त जनान काम केलेलें आसा. वामन मामाल सांगाता तागेले हाताक हात मेळोवन पुराय हे तांगेल खानदार तांगेल जबाबदार व्हांवन घेवन हें सगळें एक रियालिटी म्हळ्यार एक साध्य जाल्लेलें आसा. आज आमगे लोटू विश्व कोंकणी केंद्राचे निर्माणा मागशी रात्री पडले ताणें एक स्वप्न पळयलें. ताणें एक ताजें विज्युअलायझेशन केलें आनी हें भव्य इमारत अशी येवका, हे सगळे कॅम्पस अशी रूपण जावका म्हणलें एक चित्रण ताणें केलें. तागेलें नांव आसा श्री दिनेश शेट. दिनेश शेट एक प्रख्यात आर्किटेक्ट, मंगळूरचे नावादीक आर्किटेक्ट तो, आनी ताणें खूब मस्त आर्किटेक्चरल वंडर्स ताणें निर्माण केलेलो आसा. आज काही तो हे 10 वर्स जाल्यारी ह्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विशयारी एक अनन्य जावन आशिल्ले प्रिती, अनन्य एक ताका एक अभिमान आसा. आनी खंय गेल्यारी ताका जनान तूं विश्व कोंकणी केंद्र बांदिल्लें ना म्हणटना ताका एक मस्त मन फुल्लोवन येता. आमकां तागेले वयर विशेष गौरव. आज दिनेश शेट तुमकां लक्ष्मी आनी श्री नंदगोपाल शेणे कण्णूर लाइव स्ट्रीम स्टुडियोक तुमकां स्वागत करतास. आमी तुमकां एक विनंती करची कसं म्हळ्यार तुमी हे विश्व कोंकणी केंद्राचे निर्माणाचे सुत्तमुत्त आशिल्ले तेन्नाचे तुमगेले याद कसो आसा, तेन्नाचे तुमगेलो उडास कसो आसा ते आमी एक वांटून घेवया. म्हळ्यार आजच्या दिसाक एक प्रशस्त जावन आशिल्ले दिवस, त्या दिवसा वांटून घेतल्यार ताजे एक अर्थपूर्ण जावन आसता. म्हळ्यार तुमकां हे विश्व कोंकणी केंद्राचे भितर वांटो जावच्याक एक वांटो घेवच्याक तुमकां केन्ना सुयोग मेळ्ळे? प्रथम जावन म्हाका बस्ती वामन मामा तांगेल परिचय केलेले म्हगेले माव एम रघुनाथ शेट तांणी एक इंट्रोड्यूस म्हाका केलें. तेदना विश्व कोंकणी संमेलन जावचें टायम तेदना, सो 1995 सो प्रत्येक तो म्हाका त्या मिटिंगांत म्हाका इनवॉल्व करतना म्हाका विशय एक विचार कळ्ळी कसो म्हळ्यार हे विश्व कोंकणी संमेलन लायक ग्रँड सक्सेस जातरी आमी एक विश्व कोंकणी केंद्र कोरका म्हळ्यार एक तांणी एक प्रपोजल उलयता आसतना ते भावन म्हाका तेदन तुकून एक मना भितर एक इमिडिएट आयलो कसो म्हळ्यार हे विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी कितें हांव एक डिझायन कोरका म्हळ्यार म्हाका ते इच्छे तेदन एक भावन म्हाका प्रारंभ जालो. मागीर ताजे विशयार तुमी मस्सकड उलयलेले आनी हें पुराय आसतालें तुमगेल्या मना भितर कसो पुराय याद आसा ते पुराय तुमी सांगता. हय, इनिशियली त्या विश्व कोंकणी केंद्र संमेलना जावचे पयस फुडें एक अशीची उलयतना ते विचार येतना म्हगेल्या मावा रघुनाथ शेटान एक 2 एकर जागो हांव दिता, तूं एक ताजें एक डिझायन करी म्हणून म्हाका एक प्रपोजल दिलेलें आशिल्लें. तो कोट्टार चौकीला बंगरा कुळूर म्हणून एक 2 एकर जाग आशिल्लो, सो थंय कोरया आमी म्हणून. सो इमिडिएट हांव म्हगेल्या मायंडांत येवन हांव एक भव्य भवन थंय एक 2 एकरांत कशें कितलें जावका तितलें एक भवन हांव डिझायन करून विश्व कोंकणी संमेलना वेळाक एक स्टॉलांत हांवें त्या म्हगेलें डिझायन ते दवरलेलें. सो ते विचार विश्व कोंकणी संमेलन एक भारी एक व्हड सक्सेस जाता. तितलो लक्ष घडलो जन येवन त्या स्टॉलांत येतना ते आमगेले स्टॉल येतना ते विश्व कोंकणी भवन म्हळ्यार जना भारी खुशी ह्यो असो एक जावका मंगळुरांत म्हणून ते एक आनी म्हाका एक स्फूर्ती जाल्या. विश्व कोंकणी संमेलन जातरी सक्सेसफूल जातरी मागीर एक ते जनाले एक रेस्पॉन्स पळोवन हे 2 एकर पावना आनीची व्हड जाग जावका म्हळ्यार कितें तरी सकडांनी उठून मेळून एक व्हड जागो सोदुच्याक प्रयत्न केला. तेदन आमकां एक 3 एकर जागो हांगा
एक शक्तीनगरात वय एक त्यार 15 वर्ष पुढांक कसले ना आशिल्ले एक्चुअली वय, वय. कसले डेव्हलपमेंट ना एक रान शेशी रोड गुड्डो आणि रोड वय, समना वय. वाट पुरा वय समना वय त्या पळयतनाची एक म्हाका मना विचार येईल कसं म्हळ्यार एक वास्तू प्रकार त्या पुरा लायक सूट जाता आशिल्लो कसं म्हळ्यार पूर्व अशें डावन जावन वय ईशान त्या पुरा फिचर्स हे आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राक सांगिल्लो जाग म्हळ्यार एक विचार मनात येवन हांवें वामन मामाक रंगनाथ मामाक कुडबी जगदीश शेणाय त्यांनी पुरा आशिल्ले तांकां हे सांगलें कसं जाल्यार आमी जाग घेवं का आमी भारी एक चांग जागो 3 एकर जागो सिटी भितर काही मेळना वय सो इमिडिएट त्यांनी पुरो प्रयत्न करून ते जाग घेतलो घेतले कुठले मिगेल मायंडात हे पुरा थिंकींग विचार स्टार्ट जालो कशी करचे हें त्या पुरा वय सो हे जागो तांणी आमगेले मंगळूरचे फामाद एक फॅमिली जेम लोबो प्रभू आणि लोयला लोबो प्रभू तांगेले एक आमकां एक देणी जावन आमकां मागीर आमकां मेळ्ळे वय आणि तांणी आमकां ह्या विशयार मस्त सपोर्ट केलेलो आसा तांकांय हांवें हे टायमार उडगास काडटा कित्याक म्हळ्यार तांगेले फॅमिलीचे सपोर्ट आमकां मेळना जाल्यार आमकां हे हांगा रियालिटी जायनाशिल्लें तशी तांणी एक ह्या संदर्भारी ह्या स्थापना दिवसा संदर्भारी लोयला लोबो प्रभू आणि जेम लोबो प्रभू हांकां दोग जाणांकय आनी तांगे लोटूची आमगेले आतां प्रसक्त ट्रस्टी जावन आसचे मॅडम जिसेल मेहता आणि तिगेल बामणो मिस्टर धर्मेंद्र मेहता हांकांय हांव ह्या टायमार समयार उडगास काडटा सो हे बिल्डींग स्थापन जातना अजे ड्रॉइंग अजे प्लॅन अजे मस्त जना ब्रेन स्टॉर्म करून आसचे पुरो डिझायन अशें सुका आणि तुम्ही मस्त रिसर्च करून आसतले त्या विशयार थोडे आमकां सांगायची माहिती अंतु तू मुख्य जावन इमिडिएट मेगेल इन्वॉल्वमेंट वामन मामा लोटू वामन मामाक ताका एक मना भितर बदलचे एक कोंकणी बदल मस्त एक कसं म्हणटा एक विचार तागेले मत्ते तूं आशिल्ले ताका कशी ते कोरता म्हणून गोत्ता आशिल्लें म्हाका इतले विशय ताणें सांगले बरं एक आमगे एक मुख्य जावन एक लायक एक म्युजियम जावका आनी बुक्स दवरचे लायब्ररी जावका आनी तागेले हॉल ऑफ फेम म्हळ्यार एक विचार त्या मायंडात तेन्ना कोण आशिल्ले म्हळ्यार आमगेले कोंकणी कितें तरी तेन्ना पुरो काम केलेले व्हड लोक तांगेले एक आमी पिक्चर पुरो घालूं ते कोरका हॉल ऑफ फेम म्हळ्यार एक ते एक विचार मायंडात वयसून आशिल्ले ते म्हाका ताणें सांगिल्लें उडगास आनी आमगेले एडमिनिस्ट्रेटीव विंग ऑफकोर्स आनी रिसर्च सेंटर एक रिसर्च सेंटर कोरका म्हणून तेन्ना इनिशियल स्टेजाक आमकां त्या पुरा ताणें एक फीडबॅक दिलेले फीडबॅक दितरी मागीर हांवें एज एन आर्किटेक्ट विश्व कोंकणी केंद्र कशी येवं का म्हळ्यार एक मिगेल मायंडा एक पिक्चर आशिल्लें सो हांव गोवा चमकलो गोवा वचून पुराचें क्षेत्र पुरो ऑब्जर्व केलें प्रत्येक क्षेत्राचे फोटो पुरो काडल्या फोटो काडून तेणी गोवन तांगेले कल्चर स्टडी केला तांणी कशी ते गोवन तांगेले घर वय आर्किटेक्चर गोवन आर्किटेक्चर तांगेले घर आनी तांगेले एक 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 तांगेले एक स्ट्रेंथ म्हणून आसा म्हळ्यार आमी पुरा गोवा तुमकां येयले पळय सो आमकां त्या स्ट्रेंथाचे आमकां सल पावर आसचे आतां उदाहरण दिवं जाल्यार हांवें हे बिल्डींग इतलो हायटार एक 24 फीट हायटार इता केला म्हळ्यार एक विचार थंय आयिल्लो आसा इता म्हळ्यार 24 फीट हायट आमी चमकून वचचे तितले आमकां कोंकणी लोकांक ताकद स्ट्रेंथ आसच ते उदाहरण वामन मामा तागेले 87 इयर्स थंय तो लास्ट ब्रेथ थंय चमकून वयर वचून ते वत आशिल्लो तागेल्या ऑफिसाक वत आशिल्लो म्हळ्यार दॅट इज दी स्ट्रेंथ ऑफ आमगेले कोंकणी पीपल म्हळ्यार हांव ते ऑब्जर्व केलेलें तेच इम्पॉर्टंट प्रती एक गोवन घर पुरो हायटार आसोचें तितलें चमकून मागीर ते भायर एक बशाक एक सीट अशें आसता त्या पुरो हांवें कंप्लीट त्या पिकअप करून आमगेले कोंकणी केंद्र इथे शी आसूं का म्हळ्यार एक भावनेरी प्रती एक हांवें इनकॉर्पोरेट करून घेतलें ऑफकोर्स दिगंबर कामत तेदन चीफ मिनिस्टर तो ताणें भारी एक एप्रिशिएट केला म्हळ्यार हे आमगेले गोंयची बिल्डींग तुमी हांगा हाडून स्थापन केला म्हळ्यार एक विचार ताणें सांगिल्लो स्पिचात सो म्हाका हांतू भितर प्री पोर्चुगीज आर्किटेक्चर आनी पोर्चुगीज स्टाईल आहे पोर्चुगीज स्टाईल आतां भायरची पुरो डिझायन काडतना ते पोर्चुगीज आर्किटेक्चर आसा मागीर हातूंत मुख्य जावन हांवें इनवॉल्व केलें आमगेले देवस्थानाचे
आता ಕೆಲವು ऑफकोर्स आणि पुरा जाऊच आशिल्ले ಕೆಲವು प्रपोजल हांव एक मास्टर प्लॅन कोण भायरी विश्व कोंकणी केंद्रात एक पेंटिंग करून दवरलं आसा मुखारी कसले कोर येत आमगेले एक मलगडेले आमी गोवा सोण येयले उडगासाक एक व्हड एक दीप स्तंभ अशें हांव केल्लें आसता ते आमी करून जत जाल्यार आमी कोरया म्हळ्यार एक भावन आशिल्लें माड आमगेले मल्टिपल माड आसा पळय मस्त माड आसा त्या माड प्री पोर्चुगीज म्हळ्यार पोर्चुगीज फुडले कोंकणी आर्किटेक्चर म्हणून दिसता म्हाका ऑफकोर्स आमी आमगेले कोंकणी कल्चर आनी मंगळुराचे कल्चर सेम टू सेम आसा म्हळ्यार आमगेले नळ्या माड येता पळय आनी आमकां सदां गोंयची इन्फ्लुएन्स प्लस केरळाची इन्फ्लुएन्स आमकां सांग सो दोनीच हांवें इनकॉर्पोरेट करून डिझायन केलेलो आसा ते मदींचे एक विश्व कोंकणी केंद्रा मदीं भाग ते एक डोम मंगळुरात सदां म्हणटा कोणाले खंय ना ते आमगेले टोटली आमगेले ते पळयल्यार आमकां गोंयची उदगास येवका आमगेले देवस्थान ते पुरा तशी आसता गोवात त्या उदगास येवका म्हळ्यार एक हांवें ते केलेलें आसा आनी दोनी हॉल ऑफ फेम आनी लायब्ररी म्हळ्यार 2 ब्लॉक 2 टावर हय 2 टावर ते एक 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 तांचे आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे एक जीव तो एक सायडाचो हॉल ऑफ फेम आनी एक सायडा तो लायब्ररी आतां तशीची वामन बाबांनी पुरा मेळ्ळो ते पुरा केला ते बारी संतोश जाता विचार तुमी करता आसतना तुमकां आतां ह्या भायर अशी नळ्याचे हाजे तुगेले लॅटराइट स्टोनाची येवका अशी येवका तशी म्हणून तुमी कशी हे केलें म्हळ्यार मुख्य जावन गोवात प्रत्येक बिल्डींग कळ्ळें रे थंय ते लॅटराइट स्टोन बारी इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार ते नॅचरल स्टोन ते हार्ड स्टील आमकां कितें ते स्टोन म्हळ्यार सो ते भावांनी येवका जाल्यार आमी हांगा ते इनकॉर्पोरेट केलें म्हण जाल्यार ताका ऑटोमॅटीक ते आर्किटेक्चराक आमगेले कोंकणी आर्किटेक्चर गोवन आर्किटेक्चर ते मॅच जाता ते उडगासू त्या पास येवका म्हळ्यार एक भावना प्लस मंगळुरात तेन्ना आतां एक 13 years बॅक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राची एक मादरी जावन जाल्लेलो आसा ते पळोवन मस्त बिल्डींग पुरो जाणांनी केलेलो आसा आमगेले बिल्डींग एक मादरी जावन आनी ते आतां आमी एक तुमी सांगले ते मेट्ट ते मेट्ट एक कोंकणी जनाल शक्ती म्हणून हांव तुमकां एक उडगास दिवच्याक इश्ट पावता एक सन्निवेश जाल्लेले त्या मेट्टार मस्त सकट जन येवन जमकल्याचे महामानेस्त व्हड लोक येवन जमकल्याचे कोंकणी मनीस त्या मेट्टार चोवन वयर येवन भितर येतना एक रोमांचन जाल्लेलो आसा इन्स्पायर जाल्लो आसा आनी इन्स्पायर जाल्ल्या प्रकाराची त्या प्रकाराचे आमकां नवें एक विजन अशें दिलेलें आसा मुख्य जावन मोहनदास पै सरान टीव्ही मोहनदास पै मामान ते मेट्टार राबुनूच आमकां तुमी गव्हर्मेंटाक नेमका तुमी गव्हर्मेंटाक तुमी ग्रांटा खातीर नेमका म्हणून आमकां एक संदेश दिलाय मागीर ते आमकां रियलायज करूं जालें तशें म्हणून तशी म्हळ्यार सरमोन ऑन द माउंट म्हणटा पळय तशी सरमोन ऑन द स्टार्स तुगेले ते एक मेट्ट एक भूतपूर्व जावन आशिल्ले हें जाला ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮೂನೆचे ಟೀಕೆ म्हळ्यार आतां प्राय जाल्ल्यांक वयर वचचें म्हळ्यार मागीर ताका आमी एक सायडाक लिफ्टाक प्रोविजन दवरलेलें आसा ते मस्त जाणांक गोत नाशिल्लें विश्व कोंकणी केंद्राक कोण मारत तितले वयर वचचे ते न्ही सायडाक लिफ्ट आमी दवरला प्रोविजन कोणा लिफ्टार येत हँडिकॅप्ड आशिल्ल्याक आमी रॅम्प दिला सो त्याच्या पश्चात हे मेटलार चोड वयर येवचे एक एनर्जी त्या मस्त जणांन अनुभव केलेलो आसा त्या म्हाका एक आमगेले जो कसले हांव डिझायन केलेले बद्दल सार्थक जाला खंडीत खंडीत ते तुमी भितर आयिल्ले कुडले ते लॉबी एक पिरामिड स्ट्रक्चर डबल हायट वयर एक पिरामिड स्ट्रक्चर म्हळ्यार पिरामिड म्हळ्यार एक एनर्जी ते इजिप्शियन पिरियडांत करून ते कॉन्सेप्ट आसा ते कॉन्सेप्ट आमगेले कोंकणी लोकांनी गोंयांत यूज केला ते कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वायड कॉन्सेप्ट ते पिरामिड म्हळ्यार पिरामिडा म्हळ्यार एक एनर्जी म्हणून सो इतलो हायटार वयर चोवन आमी भितर बस येतना ते पिरामिड आमकां मेळटा ते आमगेले कोंकणी केंद्राचे एक व्हड एक एनर्जी पॉयंट थंय आयिल्ले कुडले तागेले ऑलमोस्ट ज्ञानोदय जाता म्हळ्यार एक मना भितर ती फिलींग येता खंडीत खंडीत त्या म्हाका येयली फिलींग नंतर मस्त जणांन अनुभव केलेली फिलींग आयकतात म्हाका भारी एक खंडीत खुशी जाता ते एक्सप्रेस केलें कोंकणी म्हळ्यार इतली एक इम्पॉर्टन्स आमी दिवका म्हळ्यार एक मनान तूं मस्त जणान घेतला ते वयर येतरी
तशी ते आता सगळे एक तुम्ही कॅम्पस त्यातनं डिझाईन केलं वय. ते कॅम्पस भितरी दोन्ही हॉस्टेल तुम्ही वय, प्लॅन केले वय, वय. तांतू आमकां मस्त काळ नंतर एक हॉस्टेल करू जाल्लें वय मागीर अनेक त्या हॉस्टेल आमकां श्री टी व्ही मोहनदास पै सरान डोनेट केलेलो वय ह्या बिल्डिंगा सगळेची एक सपोर्ट आमकां मेळ्ळेले आशिल्ले डॉक्टर पी दयानंद पै खंडित तांणी त्या टायमार 2009 ऑलमोस्ट 2005 दाकून कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाला वय फाउंडेशन जावन जातरी मागीर मोहन हाणें आमगेले डॉक्टर पी दयानंद पै तांणी आपण 1 कोटी रुपये दिता ह्या प्रोजेक्टाक म्हणटा ताका एक विशेष जावन आने बला म्हणटा बदाच तसले एक बल शक्ती मेळ्ळे सो आमी वापस ह्या आर्किटेक्चरल हाजे भितर येतना तुमी कंड्यो बागील पुरे विशेष जावन आशिल्ले डिझायन्स यूज केला आणि मुख्य हांव ऑब्जर्व केला त्या वयरी प्रति एक माडाचे सकल एक सिमेंटाचे तुम्ही बॉर्डर दिला त्या बॉर्डरात सिग्निफिकन्स कसं बॉर्डर तो हांव एक गोंया वचून स्टडी करतना तांणी रुक्कार ते पर कटआउट करता आशिल्लीची सो आम्ही हांगा ते रूख आनी पर घालच्या जायना इट्स अ कॉस्टली मॅटर सो ते रुखाचे रेप्लिका डिझायन फोट काडून मागीर हांव हांगा सिमेंटारी वर्क करून ताजे सेम जो एक्चुअल गोवात तुमकां पळोवचें मेळटा त्या डिझायन त्या रेप्लिका हांगा सिमेंटार करयला मस्त कश्ट जाला हय ताका स्किल्ड वर्क मेळचे त्या पिरियडात तितलो हायटारी स्कॅफोल्डिंग करून त्या स्किल्ड वर्काचे परत देवाला एक कसले सहाय्य नाशो खंडीत जायना इथं म्हळ्यार ते तुका एकलो पडलेलो वय आसा तो पळोवन अपास कसलेच जायना तिला आसा त्या पळोवन आमगेल्या एक देवाल बदच एक दही म्हणून म्हाका एक हे मुमेंटात केदार उडगास येता ते आनी एक हांवें तुमी म्हळें म्हाका भितरी येतरी एक दोनीची एंट्रन्स आहा ग्लास ते कलर्ड ग्लास घाला त्या कलर्ड ग्लास कसं म्हळ्यार एक्चुअली ते आतां कलर्ड ग्लास मेळना भटकळा तो आमगेल्या कोंकणीतून नवयत आसाची प्रति एक नवयतल घर त्या टायप ग्लास घालून त्यांनी बागील तांकां बागली पुरो त्या ग्लास कलर्ड ग्लासा बागलो सो तांकांय आमी एक रिप्रेझेंट करचे हांव ते कलर्ड ग्लास सोदून हाडू त्या ग्लास घालेलो आसा भारी चंद म्हळ्यार तसलं एक डिटेल्ड एक थिंकिंग रिसर्च तुम्ही बिल्डिंगा खातीर केला तुम्ही केवळ एक धर्म जो एक जाती जो एक या म्हणून समग्र कोंकणी समुदायाक रिप्रेझेंट करता तसले एलिमेंट्स तुम्ही तंते घाला आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता कंड्यो दिसताचे हांगा आमकां बिल्डिंगार कंड्यो दिसताचे हांगा दिसता आसाची मागशी त्या कंड्येचे डिझायन त्या कंड्येचे मुळाचे ते म्हळ्यार ताका एक सपोर्ट आसा ते पुरो एक गोवन ऑल ಸ್ವಲ್ಪ बुक्स रेफर केला हांवें मागीर पुरो पिक्चर्स फोटोग्राफ्स काडून गोवा वचून प्रति एक घराचे फोटो ते प्रकारण आनी खंय खंय ते इम्प्लिमेंट करचे जेता मॅक्झिमम केला आनी मस्त विचार आसा इम्प्लिमेंट करच्याक आनी मुखार फ्युचर हांगा आमी करचे तितलो स्कोप आसा हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत कशें कशें डेव्हलप जाता आमी करूं आनीक भारी मुख्य एक विचार ऑफकोर्स वामन मामा लेमन आशिल्ले ते कावी कले ते कावी कले बदल वॅनिश जातोस अंकोला तूं महामाई देवस्थानाक गेलो महामाई देवस्थानात मात्र ते मेंटेन करून हाडला तेणे तांची फोटो पुरो काडून हांव वामन मामा दाखोवन मागीर वामन मामान एक कोणके कावी कले वय ताणे एक बूक कृष्णानंद कामत वय बूक कृष्णानंद कामतान कोंकणी कावी कला म्हणलेलें एक पुस्तक बरयलें तातूंत सगळेच आमगेले देवस्थानाचे भितर आसचे पुराय वणटीर आसचे विगल्स कावी कले ताणें तातूंत दिलेले आसा त्या बूक म्हाका वामन मामान दिलेले सो तातूंत केलो एक 2 पिक्चर हांव काडूं एक द्वारपालक अशें दोनी केला आतां थंय एक विशय हे बदलची रियल आर्टिस्ट ओरिजिनल आर्टिस्ट कोण आसा म्हणून आमी सोदून बेळगांव एकलो कोणके एकलो आशिल्लो वय तो मेळ्ळो ताणें येवन हांगा आमगे सगळे वर्क ते वर्क जाताना हांव फूल टायम हांगा आसा ताका लोटू वय कंडेवेर बॉर्डर कशी कोरका इथं म्हणून हांव तागेलो टू आशिल्लो ताका सोडी म्हळ्यार एक पत तो मनीस भायर गेलो मागीर मेळ्ळा म्हणून आमगेले एक मस्त बिजी काय म्हळ्यार पुराय देवस्थान पण आमगेले हांगा डेट पुरो फिक्स जाला फिक्स जावन पयशे पुढे ते कावी केला आमगे येवं का तशी तागेले मागशी पडून हट दवरून केलेलें आसा तें काम भारी एक मनाक मस्त तृप्ती हाडलेलें आसा त्या विशय
आणि तुम्ही आमगेले टाइल्स होय. हे टाइल्स एक सिलेक्ट केला तांत भितरी टेराकोटा पॅटर्न आसा आणि कितले खंयची की एक नीळ पॅटर्न्स दिसता होय, होय. एक ताजे विशय एक थोडें सांगायचे आता मुख्य जावन आमगे हांगा विश्वकोंकणी केंद्राक तेदना कॉन्सेप्ट कावीचे नेल सिमेंटारे कोर तांबडी नेल करचे. केरळा तुकोर हाणू करचे म्हणून आशिल्लें मागीर ते पूरा प्रॅक्टिकल वे की म्हणून एक मना आयलो कशें Maintenance करूंक कितें हय मेंटेनन्स देवा जेन्ना समजावन तेन्ना एक सोमानी कंपनीच्यांनी एक टाईल रिलीज केल्या त्या सादारण वचून ते स्टडी केला ऑफकोर्स कंपनी तुकून पुरा स्टडी करून कॅटलॉग हाणू पुरा पळयतना आमगेले आख्खा मॅच जाता कावी केले मॅच जाता सो ते आमी हांगा MS पयलेक रिक्वेस्ट करून त्या कंपनी मुखांतर हे करून जाल्यार तितले बेगीन रिलीज करचे म्हळ्यार तेन्ना कॅटलॉग मात रिलीज जाला टाईल रिलीज जायना म्हळ्यार आमकां ते एक टाईल जावंक आसता न्ही ऑर्ड्स केल्यार आमी टाईल ते हाडून करतना मागीर म्हाका एक कशें की एंट्रन्स आहा तूं एक एक फ्लावर बॉर्डर त्या परत जावका म्हळ्यार एक फिलींग आजोट मर्ज जावचें कशें की ते एक कोणाक एक मनशाक तागेले एक घराक खंयचे घाल्लेले एक बॉर्डर केल्लेले एक्स्ट्रा आशिल्ले त्या मागीर तांणी उलयतना ते विचार आयलो रिक्वेस्ट करता तांणी मागीर आमगेले तांकां घोडान वता करून काण दिवन सेट करून पुरा एक कशें की वय वय ते पोर्सिलीन एक्चुअली दॅट इज एक्चुअली पोर्सिलीन त्या हाडच्याक हांव मस्त प्रयत्न केले जाल्ले ते दीज आर ऑल ओल्ड पीसीस एंटीक पीसीस खंय जावं मेळटा म्हण जाल्यार त्या घाल्ली हांव म्हणून मना आशिल्लो ते मेळ्ळी त्या समयांत मेळ्ळी हाका पुराच एक समय हे तो पुरो जावका जाता कलेक्शन आयटम ते एक्चुअली त्या पुरो इनकॉर्पोरेट करून एक आमी एक म्युझियम करता म्हणलेले विचार आमी तो एक म्युझियम केलेलो आसा विश्वकोंकणी केंद्रांत आनी मस्त विचार आमगेले कोंकणी आर्किटेक्चरांत मस्त आसा त्या पुरा गाल आमी आपास कोरका म्हणलेले एक विशय पेंडींग आसा आमकां पळोवचें दिसता अंत भितर एक सना एक हे आतां अंत भितर रूख पुराय तुमी बारीक चांग रितीचे देवा एक टोटली एक देवाल एक सहाय खंडीत आसा विश्वकोंकणी केंद्राक तेदन आमकां चांग सीझन्ड रूख सागवानीची आमी घाला पुरा खंडी बागला पुरा याक एक 100 ने 200 वर्स ते शाश्वत ते विश्वकोंकणी केंद्राक पुरा सागवानी यूज केला आणि ते इवन तुम्ही घालेले ग्लास पळय टॅपर्ड ग्लास जावन साइड टॅपर्ड ग्लास घालून म्हणजे उत्कृष्ट खंयचे एक वस्तू एक बिजागर दवरून एक चांग एक खिळी दवरून प्रति एक तुम्ही एक उत्कृष्ट जावन आशिल्ले आता बागलाचे बायेची बागलाची डिझाइन जाल्यार एक आमगेले ऑडिटोरियम बागला डिझाइन जाल्यार त्या बागला डिझायनातूय एक मस्त एक हे आसा तातूंत तो वामन मामाले ऑफकोर्स हांव आनी वामन मामा मेळून मस्त एक आमी एक प्रयत्न केल्ले आसात त्या यंत्रा बागलाक तेन्ना एक फंड्स त्या विशय येईल पळय तितले फंड्स पुरा इमिडिएट जावका वामन मामाल मस्त आसा तो प्रयत्न त्यांनी म्हालसा बेंगलोरांतू म्हालसा वुड्स म्हणून तांणी एक आमी बागेलाची डोनेट करता तुमकां सांगिल्लें आसतना हांव बेंगलोरा गेलो ते डिझायन पुरो घेवन सायज पुरो घेवन बेंगलोरा वचून तांकां हांव दिलें डिझायनाक तांणी डिझायन करून दिला तांणी ते एक ग्रेट म्हणून येता म्हळ्यार आयचे दिसा तसल पुरो एक डोनेट करतले कोणे नाची एक चांग कामां आमगेले एक रूख वचून पावता म्हळ्यार एक इवन ऑडिटोरियमाकय तांणीची स्पॉन्सर केलें म्हूण दिसता म्हाका अंत भितर आमी आतां मुख्य जावन हे बिल्डींग जावका जाल्यार कट्टण जावका जाल्यार मस्त दानी ना अंत भितर एक कॉर्पोरेशन बँकात तांणी हात मेळयला तशी प्रत्येक कॅनरा बँक सिंडिकेट बँक अशी तांणी हात मेळयला ताजे वटूची आमगेले मणिपालाचे TMA पै फाउंडेशन तांणी हात मेळयला ताजे वटूची आमगेले सोजा ब्रदर्स म्हणून पुत्तूरचे तांणी मुख्य जावन आशिल्ले दानी रोनाल्ड कुलासो तांणी एक दानी आसाची मागीर आमगेले गणेश बिडी आनी आमगेले जगन्नाथ शेणे माम तांणी दान केला तशीच दुबयचे SM राव आनी तांगेले बाबा तांणी आमगेले हाका हें केला अशी एक व्हड एक प्रयत्न आनी वामन मामान एक प्रयत्न करता आसतना पुरा जाणांना हात मेळयलेले आमगेले रामदास किणी मामान दुबयंतू आनी रोड शो करूचे तेन्ना ताणें एकल्यानाची म्हळ्यार ताणें ऑर्गनायज केलेले ते रोड शो
ताका दिसले की म्हळ्यार प्रयत्न आमगेले रेस्पॉन्स पावनी पावनी. सो हांवाची ताका हॉल ऑफ फेमाची पुराय हांव दिता म्हूण सांगून तसले एक दान म्हळ्यार हांगा एक विचार आसा गुरू हे वामन मामाला एक ते कॉन्सेप्ट म्हळ्यार कशी कशी बिल्डींग जाता आसा तेदान तेदान सगळ्याक वामन मामानी व्हडो डिग्निटरीसाक पुरांग आपूण हाडलेलो आसा तेदान हे स्ट्रक्चर तेजी क्वॉलिटी पुरो पळयता तांकां एक म्हणे भरवस कसं की ಒಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಉಲ್ಲೋಚ್ ಮಂದೆ ವಾಮನ್ ಬಾಬಾ आणि तांगेल टीम मेळून कसं की करता असाची वय शाश्वत करता असाची आमगेल अंतू तो एक पार्ट जाऊ का म्हळ्यार एक जनाक एवरी स्टेजाक ते फिलींग आयिल्ली निमिती तितलें पुरो डोनेशन दिवचें तांणी रेडी जालेली जे म्हळ्यार आयच्या दिसाक कसं की दुड्ड पुरो सँक्शन जाता कसं की जाता हांगा तशी न्ही एवरी स्टेजाक तांणी येवन क्वॉलिटी पळयल्या स्ट्रक्चराची म्हळ्यार आमी फ्रेम एंटायर फ्रेम बेगेले हांव एक वामन भाव सांगिल्लो आसा वामन भाव आमी एक अशें करुया सगळे स्ट्रक्चर एक कंप्लीट करुया स्ट्रक्चर कंप्लीट करतरी जनाक एक भरवस येता क्वॉलिटी पळोवचें मेळची त्या दनाची म्हळ्यार दयानंद पै वय स्केल दयानंद पै मामान सांगिल्लें म्हाका उडगास आसा बरा मारया हांगची एक क्वॉलिटी पळयल्यार इवन बेंगळुरांत येना हे क्वॉलिटी म्हळ्यार वर्क जाता तो आयिल्लो आसा ते कॉन्क्रिटींग वर्क ते क्लिनिनेस ते सँड जेल्ली तांचे क्लिनिनेस ते पळयतना हे इवन कर्नाटक बेंगळुरांत खंय ना मरे अशी तितलो चांग क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करून हाडला ते पुरो एक भरवसे विशय सो ते पुरो ऍड जाला आनी तूं ते डोनेशन दिवचेक जनाक एक भरवस येवं करूं ते भरवस ऍड जाला ऍड जावन जनांनी समथींग गुड इज हॅपनिंग म्हळ्यार एक ते एक चांगला तशी आज ह्या संदर्भारी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापने दिवसू आमी विश्व कोंकणी केंद्र बांदतना कसं कसं पुराय एक ताजी मागशी एक चिंतप ताजी मागशी एक श्रम ताजी मागशी एक रिसर्च आनी ताजी मागशी एक आस्त म्हळ्यार एक हे लायक जावका हे शतमानाक वरची तसल जावका हे प्रत्येकांत भितरचे कट्टणा बांदचे सकड कसं परिक्रम आसा ते पुरा एक उत्कृष्ट मादरी जावका म्हळ्यार एक आलोचना एक चिंतप हे तुमी पुराय जनान तेन्ना टायमार ಒಟ್ಟು मेळून हे केल्लेलें आसा आज आमी उडगास काडपाची श्रद्धेन आनी आमकां भरम आसा विश्व कोंकणी केंद्रा विशयार हे कट्टणा विशयार एक भरम आमगेल समाजाचे आमगेल कोंकणी समाजाचे एक व्हड एक आज पयली गोंयांत दाखोवन मस्त जन आमगेले बस्ती वामन मामाले श्रद्धांजली सभा आशिल्ली तेन्ना मस्त जन गोंयचे व्हड स्टालवर्ड्स लिटररी स्टालवर्ड्स तांणी म्हणलें गोंयांत जावका आशिल्लें गोंयांत जायनी हांगा जाला इनॉग्रेशना दिवस बदलचे व्हड गॅदरींग आशिल्लें स्टेजातू स्पीचातू विषय थंयची अयो आमी करची तुमी केला हांगा त्या वामन मामाला एक प्रयत्न ते भयंकर एक प्रयत्न ते इट इज रियली आमी ताका कितले हें केल्यार पावनात वय तशी आज एक विश्व कोंकणी केंद्रा विशयारी आमी दिनेश शेट मामालाक मस्त उलयलींची एक दैवज्ञ समाज आमगेले कोंकणी भाशीक समाज ताजे एक सुपुत्र तो त्या समाजाचे आनी दैवज्ञ समाज जनाले एक काळजी घेवन काम करचे समाज जावन आसा अशी पुराय जाणान आमी ಒಟ್ಟು पुराय समाजान ಒಟ್ಟು मेळून राबचे एक असल एक घर आमकां वामन मामान आनी तांगेले ಒಟ್ಟು आशिल्ले पुराय जाणान कोर्ण दिल्लें आसा आमकां तें चंद करून मुखार व्हरचें काम आसा आमकां जबाबदारी आसा आमी पुराय आज नंदगोपाल शेणे मामाले अध्यक्षपणारी आमी मस्त आमगेले दानी लोक आसाची आनी मलगड आसाची तांगेले एक मुखेलपणारी आमी मुखार वचच्या अशी आशाय दवरून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमी इतलो वेळ काळ पळयल खातीर तुमकां एक विचार हांव उडगास काडच्याक इच्छा पडटा हांगा तुमी ते दैवज्ञ म्हणटा हांव आमी दैवज्ञ समाजाचे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन देवानी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा एक दिल्ले हे विचार एक उडगास काडचे कशें म्हळ्यार आमी हे सगळे कट्टडाचे प्लॅन घेवन फस्ट गेलेले पर्तगाळ स्वामी हांगा मंगळूर आयिल्लीची चातुर्मासाक तेन्ना ओनू पर्तगाळ स्वामीक आमी एक प्लॅन दाखयले आशिल्ले तेन्ना प्लॅन पळोवन इतलो खूश जावन तुमी एक दैवज्ञाक धरला मारया म्हळ्यार ते एक गुरूल आशिर्वाद तो प्लस तो हांगा आयिल्लो हे भुमीक येवन
वास्तू प्रकारस्य जागो वय. मंत्राक्षत घाल केलेलं स्पर्धगाळ स्वामी वय त्या केदारामी विसर्जना त्या एक गुरुल आशीर्वादारीची प्रारंभ झालेलं वय, हे कट्टड म्हणे आयचे दिवसाक हांव त्या मस्त उडगास करता इथं म्हळ्यार ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು वय, वय. ಆಮೇಲೆ ದೈವಜ್ಞ ಸಮುದಾಯ वय म्हळ्यार तशी त्या एक वर्ड तोंडात ताका लायला एक दैवज्ञाक धरला तुम्ही म्हणताना एक पूर्वीचे एक दैविक जावन येईल उत्तर तो. करेक्ट करेक्ट त्या- तुम्ही केलं मग ताका एक तुमगेले एमय आसपडा बॅकग्राऊंड आहे वय आस. इथे म्हणा दैवज्ञ म्हळ्यार एक कुशल वय आम्ही एक ज्वेलर्स म्हणताना वय तशी भांगरात असेल उत्कृष्ट लोहाचे वय काम करते त्या स्वाम्याने एक त्या आशीर्वाद दिला मेगेल मना तो केन्ना एक खंडित. एक व्हड शक्ती त्या शक्ती घेऊन आम्ही काम केलेलं असं कसले असं गुरुल एक वय. एक हे जाऊ का तुमगे नाव एक गुरु असं एक गुरुल एक आशीर्वाद अरे केल्ले रे ताका एक बल चड म्हळ्यार एक खंडित. हे आयच्या दिवसाक म्हाका उडगास काडका म्हूण दिसलें म्हाका तुमकां हे सभेक हांगा आज आमगेलो टू तुमगेले विचार वांटून घेतिल्याक तुमगेले उडगास पुरा वांटून घेतिल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी इतली वेळ तुमी सगळ्यान हे प्रोग्राम पळयले आनी आमगेलो टू तुमी भागी जाल्लीची हे उडगासाचे कार्यक्रमांत तुमकां हे देव बरें करूं म्हण हांव म्हणटा हांगा कार्यक्रम समाप्त करता.